मंगळारा राती कडेन एका मनशान चड रिफंड मेळोवपाच्या हेतान लोकांक 5 लाखाची टोपी घातली. ताची गुटली पुलिसांनी उखल्ल्या. गिरायकांक चड व्याज दिवपी कंपनी सुरू केल्ली, पूण उपरांत रोखडीच कंपनी बंद करून गिरायकांक काळखात दवरले. आरोपीचे PFI कडेन संबंध आसात काय ना हाची चवकशी पुलिसांनी सुरू केल्या. आयकात एकूण प्रकरण आमच्या रिपोर्टरा कडल्यान. जसे जे युग आसा हे चेंज जाता तसे जायत्यो टेक्नॉलॉजी ज्यो आसात ह्यो जगभर येवपा लागल्या आनी ह्या टेक्नॉलॉजी खातीर जायते लोक जे आसात जे लोकांक जाणून जावन सुद्दां त्रासा पडटात. हे खंय तरी जगाचेर जग जेन्ना चेंज जाता त्या भशेन लोकूय चेंज जाता आनी त्रासा पडटात. अशेंच एक जो इन्सिडेंट आसा तुमी जाणे आसतले, डबल पयशे दिता, 1 लाख घातल्यार 2 लाख दिता, अशें करून ज्यो स्किमी आसात ह्यो कितल्योश्यो हेजेर ज्यो आसात ह्यो आउट जायत आसात इंटरनेटाच्या. आनी ह्याच कारणां खातीर खंय तरी लोक ह्या आमिशा बळी पडटात आनीक आपले जो संवसार आसा हो काबार करून उडयतात. असोच एक इन्सिडेंट जो आसा हो फातोर्डा पुलीस स्टेशनाच्या ज्युडिशनाक जाले कडेन आसा. जो जलीस जलानी म्हणून तो एक भुरगो आनी तेजे बरोबर आनी 4 जाण जे आसात तेणी एक कंपनी ओपन केली आनीक डबल पयशे दिता अशें म्हूण तेणी ती फॉर्म केली आनीक लोकां मुखार गेले, ऑफिस घातले आनीक ह्या ऑफिसांक लोक पयशे हाडून भरूंक लागले. हे पयशे भरतरी खंय तरी 4 वर्सांनी या 5 वर्सांनी 2 वर्सांनी जे डबल जावन मेळपाचे आसात. हे लोक जेन्ना थंय घेवपाक गेले तेन्ना तांकां कळ्ळें की हे ऑफिस बंद आसा आनीक जंय जो मनीस आसा जो जलीस जलानी म्हूण तो हांगा फरार जाल्ले कडेन आसा, हो एक्सपॉन्डिंग आसा हे तांकां कळ्ळें. हे खंयतरी लोक ताका फोन करपाक लागले पूण तो फोन घेतना जालो आनी खंय तरी लास्ट तांकां पुलीस स्टेशनार वचून कंप्लेन करपाक पडली. लोकांनी कंप्लेन फायल केली फातोर्डा पुलीस स्टेशनार आनीक ही कंप्लेन फायल करतरे जो फातोर्डाचो PI जो आसा वो गिरीश नायक हेणी आपल्याली एक टीम काडली आनी ह्या टिमीन तांकां सोदपाक लागले. सोदता काल राती तांकां हो जो एक्यूज आसा हो जलीस जलानी हो तांकां मेळ्ळो आनीक तेणी ताका अरेस्ट केलो आनीक पुलीस स्टेशनार हाडलो. आमकां कळून येयलें की हे डबल पयशे करपाची हें कारस्थान म्हणून आमी लोकांक परत सांगून दितात आनी सांगत आसात की असल्या पयशांचे तुमी बळी पडचे न्हू म्हणून, पूण लोक हांगा आयकनात आनी हेच्याच खातीर आज ह्या लोकांक इतले त्रास सोंसपा पडले कडेन आसा. कितल्योश्यो बँक येवन गेल्यो, कितल्योश्योच एजन्सी येवन गेल्यो आनी लोकांले जे अब्जांनी रुपया गोंयचे लोकांचे अब्जांनी म्हणल्यार कोता येता अब्जांनी रुपये हे खावन गेले पूण आजुनी पुलीस हे पयशे रिकवर करपाक पावल ना. आतां हेही पयशे रिकवर जातले काय ना हे पळोवचे पडटले. इसमें अभी हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं, कोई कॉन्क्रीट लिंक नहीं आया अभी हमारे सामने कि ये PFI का मेंबर है. तो जो अभी वेरिफिकेशन में हो रहा है, जैसे ही कुछ आता है विल अपडेट यू. एक कंप्लेनेंट है जिनका 5 लाख का इन्वेस्टमेंट हुआ था और उनको रिटर्न नहीं आया है. सो फार कोई भी रिटर्न एप्लीकेशन हमारे पास नहीं आया है कि और किसका इन्वेस्टमेंट था और उनको रिटर्न नहीं आया. सो इट्स लाइकली कि कुछ और लोग होंगे क्योंकि ये कंपनी जो है बेंगलोर में बेस्ड थी और वहाँ पे भी ये काम चल रहा था. तो इट्स हाईली लाइकली कि इसके अंदर और अमाउंट इन्वॉल्व है. तो हमारी KFC वाली बिल्डिंग है, उसी बिल्डिंग के अंदर ऑफिस इनका चल रहा था. 2018 से 2019 के बीच में उनका ऑफिस चल रहा था वहाँ पे. उसको हम लोगों ने आज अरेस्ट किया है. अभी उसको प्रोड्यूस हम लोग कल करेंगे. विद इन 24 आवर्स विल प्रोड्यूस. अभी हम उनसे क्वेश्चनिंग कर रहे हैं. तो अभी प्राइमा फेसी इन्वॉल्वमेंट इनका दिखता है कि इस इन्वेस्टमेंट का जो इनका स्कीम था जो कि सपोजिटली फ्रॉडलेंट है उसमें इनका इन्वॉल्वमेंट दिखता है. गोवा 360 खातीर फातोर्डा साकून रमेश नायक राव.